आयतारा आदल्या विंटेज गाडयांचे पणजी आयनॉक्सा कडेन प्रदर्शन जाले। पर्यटन खात्यान ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। या प्रदर्शनाचे उक्तावण GTDCचे अध्यक्ष निलेश काब्रालाच्या हस्तुकी जाले। आदल्यो गाडयो पळोवपाक बऱ्याचशा गोंयकार भावांनी पणजेन गर्दी केल्ली। RD एक्स्पो खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। We are happy to see a lot of participants who have come here, not only enthusiasts from Goa, but all over India. It gives me immense pleasure to welcome them to Goa and to bring Goa's beauty in the heritage property what we have done here to the inauguration. गोंयकारूय आमचे विंटेज आमकां ती बायको आपणाच्यो गाडयो सांबाळून दवरता। आज एक डिस्कशन आमी चिंतलें की खंय तरी हांकांय आमी कितें तरी करपाक जाय। पूण हांव एक प्रपोजल आतां फुडें गव्हर्मेंटाक घालतलो की विंटेज जे मोटरसायकल आणि विंटेज कार जे आसा त्यांचे खातीर खंय तरी इन्शुरन्स सबसिडी आणि खंय तरी सबसिडी करून तांकां एनकरेज करपाक की आफ्टर सर्टन इयर्स म्हणजे कितल्या वर्सांची पयलींच्यो गाडयो सारक्यो दवरून करपाक। ऑर्गनायज दिस रॅली आय थिंक इट इज सक्सेसफुल। वी गॉट फेडरेशन इन्वॉल्वड विथ ऑटोकार मॅगझीन। टोटल how many cars were there? Almost around 90 cars were all over. 65 Harley Davidson and around 75 motorcycles with 100 hours to reserve. ही गाडी मुंबईची शिवाजी पार्कार आशिल्ली फॉर लास्ट 1960 मॉडल मिस्टर राणे म्हणटाची आणि तो ती घेऊन सबंद ऑल इंडिया भोंवला। ही गाडी तुम्ही केन्ना घेतलेली? म्हणजे बापान घेतली ती 1961 हांगा। आय वॉज सरप्रायज गोंयांत इतल्यो विंटेज गाडयो आनी वेल मेंटेन दवरल्या। गव्हर्मेंटा कडेन एकूच रिक्वेस्ट की ताणें एक असो मेकॅनीक नाल्यार एक वर्कशॉप तयार करचें वेर बाय यू गेट ऑल अंडर वन रूफ। Over here, this is a wooden body car which I've never seen ever in my life. Well, I've only heard my grandpa telling me about it, but it's really amazing to see it live. Well, thanks to tourism minister and whoever has organized this, the tourism what do you call it? Tourism department who has organized this and have given us this opportunity. I mean, the new generation this opportunity to see all these old cars. Thank you so much.